नमस्कार. तुमकां समजतात परत एक पावट माणकामती कार्यावळीत माय मोगाचो आनी कुरबेवरीत येवकार दिता आनी आयच्या कार्यावळीक सुरवात करता. आयज हांव ह्या रवींद्र भवनाच्या मुखार उबो आसा. तियात्राच्या मळार एक वेगळीच तरेची क्रांती आमकां हालींच्या दिसांनी दिश्टी पडोंक लागल्या. तुमी म्हणटले ही कसली काय म्हणून. दर्यांत जे भशेन वादळ मोड आनी तुफान जाता तेच भशेन आयज तियात्राच्या मळार तुफान जाला काय दिसता. कारण ह्या पावसाच्या दिसांनी उलपटी घालून लोक तियात्राक येवंक लागला. जायते तियात्र हाऊसफुल जाल्यात. वचत थंय हाऊसफुल जावन लोकांक तिकेटी मेळनात. पूण तुमी म्हणटले आतां रवींद्र भवना मुखार तुमकां कांयच दिश्टी पडना. पूण खरेंच ह्या तियात्राक जायतें कितें म्हत्व येवंक लागलां. जायत्या वर्सां उपरांत म्हज्या जिवितांत तर हांव पयलेच फावट पळयतां जायते तियात्र हाऊसफुल. म्हाका दिसता ह्या खिणांत आमी थोडे क्लिप पळयतले आनी थोड्या आर्टिस्टां लागीं आमी भासाभास करतले. जायते फावट आमी ऑडियन्सांची जावं आर्टिस्टांची भासाभास तुमकां दिल्या. थोडे बहुत डायरेक्टर आमी तुमच्या मुखार हाडल्यात. वेगवेगळे तरेचे म्युझिशियन जावं पड्ड्या फाटल्यान काम करतले जायते आर्टिस्ट तुमच्या मुखार आमी हाडपाचो प्रयत्न केला. पूण ह्या खिणांत एक वेगळीच झलक तुमकां दिवपाचो आमी प्रयत्न करतात. चल तर पळोवया. हालींच्या दिसांनी हाऊसफुल जाल्लेल्या तियात्रामध्ये सेमी टावरिसाचो आपल्या भुरग्यांक सांगतात हो तियात्र लोक उलपटी घालून येतना आमकां पळोवंक मेवता. केजी ते कुर्तोरींचो तियात्र ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका. हाकाय जायतो लोक येवन तो तियात्र पळयता, जायतो लोक तो वाखाणटा. मारियान फेर्नांडीसाचो एक घर चार वांटे ह्यावूय तियात्रांत 25 परस अदीक प्रयोग केल्यात. प्रिन्स जाकोबाचो दुस्मानाक पासून निर्मी नाका हाणें बरीच नामना मेळयल्या. जॅक रॉडसनाचो तूं आसली जाल्यार हो तियात्र नवोच भायर सरला. थोड्याच दीस फाटीं रोजफन्स हाणें वयर मारलेलो फातर हो ताचो तियात्र पालकाचेर हाडला. साहित्य कडेन जायत्या जाणांच्या तोंडांतल्यान वेगवेगळे उतरां भायर सरोन एक वाद कसो तयार जालोलो पाद्री मोगान पडला हो मारियो मिनेझीसाचो तियात्र गोंयभर बरोच गाजता. आनीक जायते तियात्र आसात. पूण ह्या खिणांत आमकां दिश्टी पडटा कॉस्तांसीन क्रास्तोचो बुधवंताक फातरांचें शीत. ह्या तियात्रांत एक वेगळीच कथा आसा. आनीक खेरीतपणी ह्या तियात्राचें वेगळें म्हत्व जें हांवें पळयलां, हांवें 2 फावटी हो तियात्र पळयला. हातूंत बऱ्यांतली बरीं कांतारां आमकां पळोवंक मेवतात, आयकूंक मेवतात. ह्या खिणांत म्हाका दिसता कॉस्तांसीन हांगाच खंय तरी लागींच आसा. आमी ताच्याच लागीं थोडी भासाभास केल्यार अदीक बरी. चल होय, हांवें तुमकां सांगलां न्हय बुधवंताक फातरांचें शीत हाचो बरोवणार आनी दिग्दर्शपी कॉस्तांसीन क्रास्तो होच तो. तुमी त्या बोर्डाचेर पळयला होच तो. कॉस्तांसीन आयच्या माणकामध्ये कार्यावळींत माय मोगाचो येवकार. कॉस्तांसीन बाब, तुज्याच तियात्रा वयर आनी जायत्या तियात्रां वयर आमी उलयताले. पूण तुजो तियात्र हांवें 2 फावटी पळयला. म्हाका कांयच सांगपाचें ना. पूण म्हाका दिसता तुज्या तोंडांतल्यान तुका लोक कितें सांगता जावं तियात्र पळयल्या उपरांत तुज्यो प्रतिक्रिया म्हणजे तुका कितेंशें दिसता. चेतन बाब सांगपाचें म्हटल्यार अमुजो तियात्र हांवें एक ताका टायटल दुसरे भाशेचो दिला बुधवंताक फातरांचें शीत म्हणून. जायते जाण लोक म्हणटाले हो तियात्र पॉलिटिशियनांच्या वयल्यान काडला म्हणून. कित्याक फाटीं माया म्हयन्यान इलेक्शन जावन गेले तेन्ना लोक म्हणू लागले काँग्रेस पडले तेन्ना हांवें हो तियात्राक एड दिलो पेपरार. तेन्ना लोक सगळे म्हाका म्हणू लागले त्यो काँग्रेसाच्या काडला म्हणून. म्हणून मुगे हितून पॉलिटिशियनांचें कांयच ना. हांवें हितून दाखयला एक हिस्टोरी जो गरीब आसता आनी गरीब आसतकच ती ग्रेस जाताय आनी ती ग्रेस जातली मागीर ती पोज्यान उलयताय, पोज्यान अशें करून गोर उखोताय. तें तितून हांवें दाखयलां. आनी हेंच मुगेलें तियात्रा वयल्यान काल न्हय पयर ऑगस्टा 15 तारखेर न्हयाच्या प्राधिकारान एक मिसाचेर सेरमार सांगिल्ला. सो म्हाका एक ती खुशालकाय अशी म्हणजे एक फादरान मिसाची आमकां हे भाशेन सांगून एक परगोड केलो देखून म्हाका एक व्हड उमेद जाली. आनी दुसरें म्हळ्यार कोण पयर म्हाका काणकोणसान एक लेटर धाडला कॉस्तांसीन तुजो तियात्र आपल्याक खरें बरो लागला आनी ती म्हाका चीट धाडल्या. आनी अशें करून म्हाका जायत्यो मॅसेज येयल्याय आनी ऑडियन्स म्हणटात तुजो खरें तुजो तियात्र बरो. म्हाका दिसता ह्या खिणांत आमच्या लागीं थोडे क्लिप्स आसात तेच आमी तुमकां दाखयतात आनी ताचेर तुमीच निर्णय घेयात कितें बरें कितें वायट तें. आदले ते 12 वर्साक एक पावटी गांवांत फेरी भोंवताली आनी ते तेंपार मोटरां नासली देखून लोक चलत थंयसर फेरयेन वेताले. एक गांव ल्हान भुरग्याक उबारून फेरयेन वेताना
2 वरांची वाट चलोवन तोखता देखून ती विसो घेवन एका रुखाच्या मुळार बसता 5 मिनटाची वाट उरता फेरयेन पावूंक तेन्ना तिशूर शेजारी पावून सोदतात आनी कावय म्हणटात तोखल्या जाल्यार भुरग्याक पडू मारता म्हणून भुरग्याक उबारून ती फेरयेन 5 मिनटांनी फेरयेन पावयतात तेन्ना दुसरो शेजारी मेवता आनी भुरग्याक विचारता बाबा तुका फेरयेन कोणे हाडला तो कुशळकायेन बरोवन सांगता म्हाका फेरयेन शेजाऱ्यानी हाडला आयकून आवयचें काळीज दुखता कित्याक 2 वरां पासून हांवें ताका उबारून हाडलेलो आनी 5 मिनटांनी शेजारी ताका फेरयेन पावयलो 5 मिनटांचे वाटेक लागून 2 वरांचे कोश्ट आवयचे विसर तशें म्हाका गॅमलिंग खेळपाचो वीस लागलो हांव एक सोडून कासिनोन घेताले एक दीस 5 लाख जाल्यार दुसऱ्या दिसा 10 लाख आमी लॉस जाताले म्हज्या कडेन देवान दिलेली सगळी गिरेस्तकाय हांवें कासिनोन पिड्यार केली एक हांव कासिनोच्या पात्रां लागीं रिटर्न पडलो आनी आमचें घर हांवें कासिनोच्या पात्रां लागीं घरांत दवरलें मॉप घरांत गिरेस्तकाय आमकां देवान दिवंक ना पूण देवान दिलेली हांव तुका सदांच सांगताली चोरी करी नाका तुवें चोरी केली गॅमलिंग खेळू नाका गॅमलिंग तूं खेळलो सगळें वायट सवय तूं हे पुरो म्हणल्यार तूं चिकनाची आनी मेळून जाता तितले बेगीन घर खाली करा आनी के तुमी तुमचें घर खाली केल्यार पासून म्हज्या क्लायंटाचो लोन फारीक जायना मोठो जायच ना फाल्यां आमी तुजें पुलीस कंप्लेन करतले आनी तुका अरेस्ट करचोच पडटलो कॉस्तासेनाच्या प्लेयांतलो आमी धाकटोसो भाग आमी तुमकां दाखयला आनीक ताणें कशी कितें एक्टींग केल्या एक नॅचरल दाखोवपाचो प्रयत्न ताणें केला जे आर्टिस्टूय जायते वावुरल्यात वा तियात्र मुखार व्हरूंक आनीक हातूंत ह्या सिजनाक तर पळोवंक गेलो जाल्यार हातूंत खोडेगांत कास्ट तियात्र पालकाचे खोडेगांत खांबे ह्या तियात्रांत दिश्टी पडटात कॉस्तासीन जी कांतारां तुवें ह्या तियात्रांत जी मांडून हाडल्यांत ताचेर तूं कांयच सांगचो ना सांगपाचें म्हणल्यार जेवतन बाब हे तियात्रांत ते जे पाश्कोल कांतार म्हणटा ते पाश्कोलान कांतार कंपोज केला आनी ताका सब्जेक्ट हांवें सांगलेलो हो सामको रियल फॅक्ट हो सब्जेक्ट आमगे मडगांव एक मनीस तसो आहा आनी तो मनीस म्हजे बरेन बसता सो हांवें तेजे कडच्यान ती हें केलें आनी एक बांडावळ केली आनी ताका विचारलें बाबा तुगे हें कितें प्रॉब्लेम कितें सो मागीर आपल्याक तो सांगला आपल्याक अशें प्रॉब्लेम आहा सो हांवें त्या पाश्कोलाक सांगलें पाश्कोल बाब हेजेर म्हाका एक तूं बरें कांतार सब्जेक्ट कर हें कर आनी तूं मुडी आनी जावं म्हणून बाब टोणी रिबांदारान एक हिंदू कांतार म्हणा दिगांबर आयल्यान तेंचेल्यान परेकार आयल्यान सो तेय कांतार बरयता जावं कायदोले सो एक म्हगे आर्टिस्टांनी कांतरां आर्टिस्ट हांव सांग नंबर 1 म्हाका तियात्रा लोक म्हणटाय सो सगळे मुगे कांतरिसांनी लॉरी मार्कूस जेवियर एक मुगे सिंगर आसले सांग केन्ना वॉज विवेक सांगते गेली डुएट बिएट म्हळ्यार सगळीं कांतरां आनी मुगे सामको पावरफूल तियात्र आहा आतां हांव नको लोक अशें करून कितें जाता तें हांव नको लोक मातशे खूंय दावतिंगा दावत म्हणून तशें करून आर माथ्यार दावत म्हणून तशें करून जाला तियात्रा फिल्डां एक पाट कोण लोकांनी बरो म्हणलो तोच तियात्र चलता म्हणलो मागीर तूं कितलो बरो तियात्र घेवन आनी तुका मागीर कोणाकूय घाल एक पाट लोक बरो म्हणलो न्हू तोच तियात्र चलता मार्केटान तूं मागीर तूं अमिताभ बच्चन हाड जाल्यार कोणाक हाडी तो आनी तुगे मागीर तियात्र लोकांक न्हू म्हणलो तो चलना तुगेलें अशें पूण आयज पळोवंक गेलें जाल्यार जायते नवे तियात्र आयल्यात आनीक जायते बरें तांणी मांडून हाडलां जे तियात्र बरें म्हूण चलतात तेवूय बरे आसात आनी जे लोक म्हणटा की तितले बरे नात पूण तेवूय तियात्र बरे आसात सो आतां मुगे मडगांव आतां मुगेले 15 शो सुमार जाले म्हणजे पणजे म्हापसा सांवड्डे ते सोड मडगांव मुगे 15 सुमार शो जाले सो आज पर्यंत तियात्राचें बरो आहा मुगे म्हणजे हांव लॉसान ना कांय ना इतलें मुगे आनी दुसरें म्हळ्यार म्हाका हो तियात्र करपाक मुगेले एक आर्टिस्टान म्हाका आपल्याचो सापोर्ट दिला जावं बाबा बॉड्रिनान जावं तारी जावं लॉरी सगळे मुगे सिंगर आहाय तेमी जावं पार्टिसान जावं रोमा पाश्कोल एकल्या सिंगरान वो आर्टिस्टान म्हाका आपलो तियात्र कर कसं तूं वच मुखार आमी सदां ती सांगात आहाय अशें करून ते म्हाका सदां आपल्याक थँक दिताय सो म्हाका कसलेंय ना प्रॉब्लेम ना तियात्र करपाक म्हाका मुगे आर्टिस्ट म्हाका सामकें हॅपिनेस करता सारकें पूण हो तियात्र तुजो म्हाका दिसता परदेसांकूय वचपाची तुजी तयारी दवरल्या काय हय चलता सद्या आतां म्हाका ऑगस्ट तेज्या ऑक्टोबरा 11 तारखेर मुगे तियात्र दुबय आनी बॅरीन मास्कट जाता सो आमी 11 तारखेर आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरान सांगिल्लां ऑक्टोबराची
म्हाका दिसता आमचे जे दुबयचे आनी मस्कटचे ऑडियन्स आसात ते युट्यूबा वयल्यान आमची ही कार्यावळ पळयतात तांकां ही मेसेज पावली आनीक म्हाका दिसता ते बरे उमेदीन आनी बरी तयारी करून ह्या तियात्राक येवकार दितात सांगपा म्हळ्यार कॉन्ट्रॅक्टर रिंगेन चोयन गेला आनी तेणें चोयन तियात्र गेलो आपणल्या तुगे तियात्र लायक जालो म्हण आपण तुगे तियात्र वचून घेवन गेला कॉन्ट्रॅक्टर गेलो कोणे कुत्रा मास दिला कोणे पोक दिला कोणे बीफ दिला कोणे गाय मास दिला गाय मासान बीफ दिला फिक्स कोण दिला मास मासाचे कोण रे केसो मुंची रे नु गाय मासान बीफ दिला आणि छोरपाट दिला रे समुद्र आणि आणि किती आव कोण फोटो कोणे हे दिला कोणे ते दिला आणि कोणे हे दिला कोणे ते दिला आणि कोणे हे दिला कोणे ते दिला ते हे आणि त्या म्हणायचे किती काय उगत कोण दिला रे अजून होय काय घेऊन जाय ना रे असं येईल मरे सगळे झाले बिपा करत विजा माल्या कोण लंडन करतो आणि विजा माल्या ती कोणा माताई अरे वाड पाय बे लंडन हुला तू लंडन करे ओय पासपोर्टचे विजा मारू नका रे मोदी अरे विजा माताय विजा मला तू कुठे गाणा विजा मला तुझे होटू गाण विजा मारले 6 महिन्याची 3 महिन्याची किती महिन्याची विजा मारलाय मरे करतील मरे आमचे माग सांगला ना मरे ते माताय पण विजा माताय विजा मारू नाही का तू कुठे बेटा माय सांगपा रे आता मागू खबर आता शे विजा मला तू आवा बेटा गोयचो आ तुम्ही माताय की आ गोया थोडी माता ओय बाळू हरपासी माताले आता दिसता मगा आणि बाळू हरपासी आपण दोघदा बेटाय विजा कोण केले चोकन ते मी ओय तू सालसेच फॉर्मसी ट्राय कर मुंगे माय काय बतालो इतली आहे तरी मात हारलो देती हो ओय आय तू मुंगे चढ जाव पाहिजे ओय मुंगे प्रिंट जाव पा तू रारी मुंगे माय तू हराबा तुझे बऱ्या कितलाय तारे तू काय जोडलो काय जोडा लाग ना बाई काय जोड मेळे गोवा पीठ लायताला गुटली काय दोर झाल्या गवा पीठ अरे गांगरा आणि गवा पीठा मुंगे माय हारता रे मुंगे माय हारता मुंगे फाइन पास मुंगे माय खराबा ओल्ड लॉबस्टर आणि टायगर प्रॉन्स लायले मरे ऐकलं की खबर नाही आणि मा खराता झाल्या ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮೊಡಸೆ ಚೊಣಕ ಈಸೋಣ गोबरे लायचे पडले ते महिने चढून होतो आमी आतांच तुजी जी कॉमेडी पळयल्या हातूंत जेनेट आनी आगोस्तीन हाणें खरेंच एक वेगळेच तरेचो टेस्ट म्हणटात तसो सुवाद ह्या तुज्या तियात्राक हाडला हाचेर कांयच सांगना आगोस्तीन कॉमेडी चड बरी केल्या आनी जावं जेनेटानी ताका एक बरो सपोर्ट दिला जेनेटान जावं सेल्वीन ते कॉमेडी आर्टिस्ट ताका बरो सपोर्ट केला हांव आगोस्तीक सेल्वीक आनी जेनेटाक तिगांयकूय आनी तसोच आपिटाकूय हांव तें खरें सभासकीत जाता आमी कॉमेडी केली म्हूण आनी हांव दिनवासता मुगे कॉमेडियना हय खरेंच सेल्वी आनी जावं आपेट जावं हेर सगळे तुजे जे कांतोरीस जावं पार्टिस्ट कॉमेडियन सगळ्यांनी मेळून खान मारून तुजो तियात्र फळादीक केला हय आनी दुसरें म्हळ्यार मुगे तियात्रान ती सीन केल्या देवाची ती सीन देखून गेली म्हाका फादरान जायत्या फादरान हें केलां म्हणजे कस्तादीन हरे तुका वालोर एक तुवें धर्मा वयल्यान तूं कितें तरी तियात्र केलेले पाट दाखयता आनी हांवें तियात्र केलेले मुगे 506 तियात्र हांवें तियात्र केलेले पाटी देवाचेर सोन सीन करून हाडले देवाचेर म्हणजे देव सांतांचे वो देवाचे सायबीण मांयचे तेंगे मिलारी शिकून हांवें दाखयले आनी हे पाटी हांवें तियात्रान दाखयलां जेजून काना घान सोरो उणें जावन अकल न्हवरो लोजयेन पडलेली ती सीन हांवें दाखयल्या पूण ह्या खिणांत आमी आमच्या ऑडियन्साक ती सीन दाखोवंक शकनात हय तुमकां तर ती सीन पळोवंक जाय जाल्यार तियात्र चोवपाचो